परतीच्या पावसान सध्या राज्यात खवदळ घाल्लो आसा। मडगांव आकेच्या राम मंदिराकडेन गडगडाटा सयत पावस पडिल्ल्यान एका घराचेर झाड कोसळ्ळें। सुदैवान जिवीत हानी टळ्ळी। सुमार 2 लाखांचें लुकसाण जाल्ल्याचो अदमास घर मालकान उक्तायला। 6:30 म्हळ्यार पावस येयलो, हे गडगड मारताले आनी स्लो झाड पडले। आमचे भुरगे बी आशिल्ले हांगा खेळटाले। मागीर 6:30 म्हळ्यार झाड पडून हे जालें, सगळे कुवाळे बिळे फुटले आनी अशी सगळे बेंच जाल्ली ती पडली, वणर बी बाकी पडली। फायर बी येयल्ले आनी दिगंबर बाब आमगे सर येयल्लो, सगळे जाण पळोवन गेल्ले। ते सुमार 6:30 जातली। इतल्यान सगळी पावस पडटा म्हणलें आनी हांव भितर येयलें। भितर येतकीर कितें जालें, हे सगळे कसो आमच्या मनान कितें गडगड मारता दिसता म्हणून तसो आवाज येवपाक लागलो। थंयच्यान पळय तें झाड देंवलें न्ही, करून देंवलें। देंवतकीर कितें जालें, सोमतें सकल पडल्या बरोबर चेडूं म्हाजे थंय भितर आशिल्ले पळय ते आडकले म्हणटकीर हांव बी हांगा बसला आनी एक ते वाड्याले ते एक बसला। आडकले म्हणटा आगो यो गो म्हणटा तेका। तेज्यान जायना दिसता, म्हाका खबर ना, आडकून रावले ते। गेले पळय सोमतें धरले हाताक आनी ओडून काडले भायर। ओडून काडटकीर मागीर थंय व्हरून ताका राम मंदिराकडे मातशी बसयली, थंय बसलो म्हणून ताका। मागीर ताका उदक दिवन मागीर तें मातशें हें जालें, निवळ्ळें मागीर।